मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. पास्का कळसो 5 आयतार आचरण करच्या वखता एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार अर्गां सावन मीस भेटयता एडवर्ड रोड्रिगेस आनी कुटाम रुजाई वडो. 15 वर्सांच्या मरणाचो उगडास काडून देवादेन एंड्रे डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयतात ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम वेलंकनी वडो. 30 वर्सांचो लग्नाचो दीस आचरण करून देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गां सावन मीस भेटयतात पास्कल आनी फ्लोरीन मुडबिद्री. अर्गां सावन मीस भेटयता विनीता डी अल्मेडा नकरे. तांचेर बसूत मागया आमा समेस्तां बसूत मागया. जे कोणा मागतान बसयला ना सुगडास करून तांचे बसूत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा दिसा पिरगजंतली सर कुटुंबां येवकारिस्ताचो संभ्रम आचरण करूं व्हडा संतोशान ह्या देव तेंपलांत आमी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती कश्टा दुखांतल्यान उतरून देवाच्या महिमेंत वांटिली जावया म्हणलो संदेश दिता. जेजूचे महिमे भरीत पुनर्जीवनपण ताच्या कश्टा मरणाक देवा बापान उगडापे केल्लें जैत. ह्या मुखांतर आमकांय जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटिली जावचे भाग फावो जाले. आमच्या जिविताच्या कश्टा दुखांतली उतरून देवाचे महिमेंत भागीदार जावचे भाग समी जेजू फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागुया. मगळ भाव भणीनो देवाच्या महिमेंत भागीदार जावंक देवान समयान दिल्लो वर्तो उपादेश एकामेकाचो मोग करचो. हो उपादेश आमी जियेल्ल्यांत खंडीत देवाच्या राजांत देवाच्या महिमेंत आमी वांटिली जावंक साध्य म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या दिशेन आमेटां कडूंक जाय अशी कृपे देणी ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागया. ही घडी बरो आमी दोळे धांपया, आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. समया मुखार ह्या मिसेचें बलिदान भेटोवंक आमी फावो न्ही तरी ताणें आमकां हो अवकाश करून दिला. त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. फावो ते परी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ जेजू तुजें उतर तुजें जिवीत आमकां एकामेकाचो मोग करूंक प्रेरीत करता. पूण ह्या उतराचो तिरस्कार करून एकामेकाचो मोग करूंक आमी सुकल्ल्या खातीर पश्चाताप भोगसाणें मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू आमचो मोग तो
थोडे पटी स्वार्थी जाल्लो आसा, आमच्याच फायदेसो जाल्लो आसा. ह्या मुखांतर पेल्याक आमी दूख दिलां, तुकाय दूख दिलां सोम्या. पश्चातापोवन बक्षणे मगोन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू, मोग निश्कपटी जायचे, पण दडेपडी आमचो मोग कपटपणांत आसलेलो आसा. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिवन मनां दुखयलेलें आसा. पश्चातापोवन बक्षणे मगोन म्हणटा सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूट दाखय. तकली बघून देवाची काकूट आमी सोडया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुमियं जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमियं देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसला. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एकडी बोरदोडे तांपे आमचे आमच्या घर संगती ते समा खातीर आमी मागया. माध्यम मुखांतर मिसबेटयलेल्या सर्व गरजेवंत भाव भयणी खातीर आमी मागया. ससनाच्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, बाबार्थ्यांच्या जिवीत आनी उतरा वरवीं तुज्या सोडवणेची खबर बाबार्थ नातलेल्यां परगट करूंक तुवें अगणीत जाणवान आनी मोगान येवजिलें. तर आमकां बाबार्थान थीर कर. बाबार्था खातीर कश्ट दग्ध सोसूंक आमकां गठाय दी आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आनी उमाळतेल्या काळजाच्या उतरांनी बाबार्थाक साक्ष दिवंक आमकां फोव कर. हे परी आमच्या भोंवतणी जियेतेल्या क्रिस्ती लोकांक बाबार्थाचें दार उक्तें जावन दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी पाऊल आनी बार्नाबास लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक पाटी आयले. वाटेर आसता बावार्थान ती रावूं शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें.
देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां बूत सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरोवन ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर प्रगट करून जातच ते अत्तालिया गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतास सभेच्या सर्व संद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळे देवान केले ते आनी जुदेवनी आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचे दार उगडले हेय तांकां विवारून सांगले. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. सोमी दयाळ आनी कुळधार सोसनिकायेन आनी प्रिती मोखान भरलोलो. सोमेस्तान सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणबळायेन भरलोलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. सर्वेस्परा तुवें रसलाय ते सगळे तुजी स्तुती खातेले. तुजी भक्त तुका दीन वास्तले. तुजे राजवडकेची महिमा वाकणतेले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा हांव एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखले. पयलेच आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्यो नाश जालो. हांवें पवी शहर नवे जेरुसलेम देखलें. होरेताक मेळोंक विचे ओकले बेरी नेटोवन आयती जाल्ले ते सर्गा वयले देवा तावन देंवन येताले आनी शियासणा कुशी तावन येतालो तो एक ओडताळो हे बरी म्हणालो. आतां पुणी मनशां मदें देवाचे बिडार जाले. तो तांचे मदें रावतलो. ती ताची पसत जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता. तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसचे नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा शियासनार बसल्यान म्हळें, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia.
एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं भगेवो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तबळ जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवस मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो. मग अशा भुरग्यानो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमच्या सांगात आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्त परसांक कडी जातलें. देवाचें उतर वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यानो समयान म्हणलें आसा हांव संवसाराक कितें संवसाराक उजो लावंक आयला. कितें हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. फुडल्यान सांगा. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. उजो उजो म्हळ्यार वाती पेटचो उजो गी वातीक उजो पेटचो तो उजो आसा पळय तो लावंक आयलो जाल्यार सकडी उलपन भस्म जाता न्ही गी. वय गे न्ही. देवान उज्यासोनी गंधक असो पावस दडलो कोणाच्या काळार लोताच्या काळार उज्यासोनी गंधक असो पावस दडलो सगळे उलपन नासले न्ही गी. थोडे पडी थोडे कडेन टेम्परेचर 45-50 डिग्री चलता त्यावेळेर कितें जाता आंगाचेर मनशाच्या उज्याचे पड पडटात. उज्याचे पड पडटात आनी किसण टेम्परेचर जालें जाल्यार मनीस मागीर मरता. आमचे टेम्परेचर थोडे पटी हांगासर 40-41 डिग्री टेम्परेचर गेल्लें आसा. आमकां सुसूंक जायना जग भिरांक कळून आनी किसडीत गेली जाल्यार मागीर कितें जाता कुडीचेर पड पडटात. उजो तसलो उजो न्ही. जेजू हांगासर उजो लावंक आयला कसलो मोगाचो उजो. आनी देखून तो म्हणटा उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जायचे. उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जायचे. पळया जेजूचें मिसांव ह्या संवसारांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोगाचो उजो लावचे मिसांव. मोगाचो उजो लावचे मिसांव. एका दरकासांत कुमेरेंत मस्त तण आसा जाल्यार वा कांटेरी आनी पुरो आसा जाल्यार आमी कितें करता ताका सुकल्या उपरांत उजो एकच कडेन उजो दिता थंय 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 दिता म्हळ्यार तो सगळो उजो सगळ्यांनी विस्तारून दी म्हूण. तशेंच स्वामी म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जायचे. कसलो उजो तो मोगाचो उजो. देखून आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव एक नवो उपादेश तुमकां दिता. नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. कसलो उपादेश एकामेकाचो मोग करा. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा म्हणटा न्ही कितें कितें म्हणटा तें नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केलो तशें तूं एकामेकाचो मोग करा. तुमी पळया अपुर्बेचें गीत पळया एकामेकाचो मोग करचो उपादेश देवान सोमयान आमकां दिलो. आनी तो म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केलो. जेजून आमचो मोग केलो की ना. आमचो मोग केलो की ना. हांव थंय नातुल्लो पूण आमच्या मलगड्याचो ताणें मोग केलो न्ही आसल्याचो न्ही गे. भुरगीं आयलीं न्ही गे. भुरगीं आयलीं ती मेळकुटी आसली उस्तूर घालून आसली नंग बुंग आसली
ती आयली जेजू लागीं थोड्यांनी धांवडयलें तांकां धांवडयलें वय गे जेजून कितें म्हणें हा एणे किरमें देवून आसलें एणे शिंपी देवून आसली एणे मेळकोटी भुरगीं न्ही ल्हानपणांत आमी ल्हान तशेंच आसलें न्ही गे कोण बरें आतांचे बरी टिश्यू काडून पुसून आसलें एणे मातयेन खेळून गोबरान खेळून सारान खेळून आमी मातये बरीत आसल्या पूण जाल्यार थंय जेजू लागीं आयली जेजू थोड्यांनी बेश्टायलें शी पयसूस जेजू कितें म्हळें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसें येवंक सोडा म्हळें तांकां पटलून धरलें उखल्लें आंडीर काडून गेलें उमो दिलो पळय की न्ही मग केलो की ना विधवी आयली विधवी कोता न्ही विधवी विधो न्ही गे विधो म्हळ्यार कितें विधो म्हळ्यार कितें गो सुरूल मात विधो गी भायर सुरूल विधो उत्तो अय्या कळ्ळें गे विधो म्हळ्यार गो या बायल सुरूल विधो 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 स्त्री विधवी म्हणटात पळय तांकां समाजेन स्थान मान नासलें बायल मेल्ल्यांतल्यांक बरें बिंदास वशीतालें खंय कळ्ळें पूण गो मेल्ल्या बायलेन सगळ्यांनी वचोंक नासलें तांबडी कापडां न्हेसोंक नासलीं फुलां माळोवंक नासलीं कांगडां घालूंक नासलीं कळ्ळें गे फंक्शनाक पुराय येवंक नासलें थोड्यांचे केस बोर करताले कुट्ट घालून असोचें आसलें घरा भितरच इसारल्यार गो मेल्ली बायल अशें इनकळे इन्साळ पुरो आसलें तसल्यांक स्थान मात नासलो आनी जेजू तांकां येता मेळटा फुटलून धरता तांचोय मोग करता आनी म्हणटा हांव आसा तुमचे सांगाता भिये नाकात जेजू मोग करता की ना खोडकार आसले गायेन पुरा कुसोन गेल्ले किडे पडुल्ले पेटे तांचे गायी लेवताले आनी ते येताले जेजू लागीं तुमी आमकां आपूड आनी गूण कर खोडकार आपूडचे आनी गूण करचे आसा गी पूण जेजू कांय पळयनासतना कितें करता तांकां आपूडता तांकां गूण करता तांचे लागीं उलयता पळया आरीगार आयले थोंठे आयले कुर्डे आयले केप्पे आयले मोने आयले सगळ्याक जेजून मोग केलो प्रदवारी आयली प्रदवारी पळया प्रदवारी आमचे लागीं म्हणून आयली आमी धांवता तांकां सोडून तांचो सांवास नाका म्हूण आमचें नांव फाल्यां पेपरार येत म्हणून न्ही गे पूण जेजू तशें करूं ना जेजू तांकांय आयलो तांचे लागीं आयलो थी तांकांय आपणा लागीं येवंक सोडलें तांकांय आपुडलें जेजून तांकांय पटलून धरलें तांकांय भरवशाचो उमो दिलो जिणी परिवर्तन करचें प्रेरण दिलें पळया तांचे तोंड पळ जावंक ना आपणाचें नांव पाड जाल्यार व्हडणी कलवंताचो इश्ट प्रद्वारीचो इश्ट जावन गेला म्हणून नांव पाड जाल्यार व्हडणी म्हाका ती परवा ना हेमकंडा वचून नाच संवसत्मो बाचाव जावंक आयला बचाव करूंक आयला हेमकंडा वचून नाच संवसत्मो बचाव करूंक आयला देखून म्हजें नांव पाड जाल्यार व्हडणी साणून गेल्यार सोदूंक आयला म्हणून जेजू ताच्या फाटल्यान गेलो तांकां ताणें फुटलून धरलें जिविताच्या मुख्य वाटेक ताणें हाडलें म्हळ्यार वो मोग म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो वो मोग निष्कळंक मोग निष्कपटी मोग ताणें तो मोग कोणाचेर दाखयलो देवसार लागलेल्यांचेरय दाखयलो कळ्ळें गी तुका देवसार लागला गी ये वण्याच्या मार का म्हणून सामड्याच्या वण्यान मारलें ताणें मारूं ना सामड्याच्या वण्यान मारूं ना वा खंयच्याय जरबंदाच्या मारान मारूं ना खंयच्याय कोड्दमाच्या मारान मारन देवसारा धांवडो ना इतलें म्हळें ह्या मनशांतल्यान पयस सर तितलेंच ताणें मनशाक टॉर्चर केलें ना हिंसा दिली ना ताणें मोग केलो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान रावत जाय अपुरबायचें लिसांव म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो देखून तो म्हणटा कितें तुमी म्हजो मोग केल्ल्यान म्हजे सीस म्हूण संवसाराक कळीत जातलें तुमी म्हजो मोग केल्ल्यान तुमी म्हजो मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे सीस म्हणून सगळ्या खंय सांगा सगळ्या संवसाराक कळीत जातलें तुमी असो मोग करचो म्हळ्यार कसो पळय जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो भाव वा भयण वा म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक दिता शेळें उदक उनकन दिचें म्हणना कापी दिचें म्हणना बनविटा दिचें म्हणना
दूध दिजे म्हणना एक कप कितें शेळें उदक कोल्ड वॉटर दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुकोसना. पण पुरब्याची शिकोवण देखून ताणें म्हळें एका ओपारींत ताणें म्हळें जडतेच्या ओपारींत ताणें म्हळें कळ्ळें गे हांव भुकेलो आसलो तुमी म्हाका सांगा जाप दिया. हांव भुकेलो आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेलो आसलो तुमी म्हाका हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदळा सोम्या केदळा तूं आयिल्लोय तो तांबडो दोगलो घालन ते बरे मोचे घालन आतां दांडो घेवन कांदरे बोकरो घेवन खंय आयिल्लो केदळा आयिल्लो राखून रावल्ले आमी तुका येवंक वच नाय केदळा. जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. आनी जेजू परत म्हणटा हांव भुकेलो आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव ताणेलो आसलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें ना. हांव बंदीत आसलो तुमी म्हजी भेट केली ना. हांव अस्वस्थ आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदळा सोम्या केदळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें ना तेंच म्हाका तुमी केलें ना. ग्रेस्त मनीस आसलो न्ही पळय गे. आनी एक दुबळो लाजर आसलो. दुबळो लाजराक किडे पडुल्ले कोड लागिल्लें आनी ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागला गेटी कडेन तो भीक मागून आसलो. सुणी येवन ताचे गाय लेवताले आनी ग्रेस्त मनशान खावन उडयलें डस्टबिनांत. तो भायर दवरलेल्या वेळार तांतलें कांय पूण इल्लें इसून खाता म्हणून तो गेटी लागीं रावल्लो. हो ग्रेस्त मनीस मर्सिडीस गाडयेर मस्तपटी भायर भितर येतालो. पूण ह्या खोडकाराक ताणें एक दिश्ट पर्यंत लावंक ना. क्रिस्त मनीस मेलो हार्ट अटॅक जावन डिम्म कळ्ळें गे पाडच्या कळ्ळें गे चिंतिनातले गडये मेलो ग्रेस्त मनीस. आनी ताका कितें केलें व्हरनो देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा ताका व्हरनो खंय पुरलो पाताळांत पुरलो. पाताळांत फोंडांत पुरलो पाताळांत पुरलो. आनी पिडा सड जावन वळवळून कोण मेलो लाजरी मेलो. तो पिडेन मेलो वळवळ मार्गारीत मेलो पाडच्या. ताका पुरूंक कोण येवना मुन्सिपालिटीच्या डब्यान काडून उडयलो. हाका बँड गर्नाडी पुरो घालन पुरलो कोणाक बँड पुरो कितले जोण करताय रे. मागीर पेज जेवंक व्हडली पंप्लेटां पुरो आसली गे कळ्ळें. पेज जेवच्या वेळार व्हडली व्हडली पंप्लेटां इसून भाजली पुरो आनी पुरो खालें पुरो आसलें गे. ताच्या मरणाच्या मेल्या उपरांत पेज जेवंक आसतालें पुरो आसलें क्रिस्त मनशाच्या. पूण सर्गेच्या राजांत तो प्रवेश जालोय दोगी गेले जर ते एकल्या कान उडयलो थंयसर हेमकोंडाक. आनी वो पळयता सरकार कोण आसा थंय गेटी लागीं भीक मागतलो राजर थंय आसा. सर्गेच्या राजान देवा सांगात अब्रामा सांगात आसा. अब्राम बापा हांव ग्रेस्त मनीस पांपलेटां खातालो इसवण खातालो व्हडलो मनीस रावळे रांजी येतालो उज्याच्या वळवळ्यांत वळवळून आसा. तान लागल्या वेळार हांव कितें पियेतलो ताका ಗೊತ್ತು म्हाका ಗೊತ್ತು ना. कोल्ड पियेतलो खाली पियेतलो सांगा. पूण आतां हांव एक तेंबे उदकाक आशें एक तेंबे उदकाक आशें. लाजराक सांग ताचें बोट उदकान बुडोवन एक थेंबेटी उदक म्हज्या जिबेर सोडूंक सांग. आनी अब्राम कितें म्हणटा संवसारांत आसतना दरबस्त खावन पिवन गम्मत जावन आसलोय कळ्ळें. आतां ते कस बघ आनी लाजराक धाडूंक जायना. आमच्या मदें तुमच्या मदें व्हड एक खंदक आसा खंदक जायना. आनी वो ग्रेस्त मनीस म्हणटा लाजराक गांवाक धाड गांवाक आमी आसलेल्या गांवाक धाड. कित्याक म्हळ्यार म्हजे बावी तशें जियेतात तशेंत मर्जेन जियेतात हंकारान जियेतात गर्वान जियेतात मर्जेन. तांणी हांगा येनातले बरी तांकां धाड सांगून दी असो. अब्राम बाब म्हणटा थंय प्रवादी आसात याजक आसा देवाचें उतर आसा शर्मांव आसा मीस आसा रितीर आसा तांचें आयकोन दीत
तांचे आयकोन दीत आनी वळो ग्रेस्त मनीस म्हणटा तांचे ते आयकनान पाद्रा माझे आयकनान तांचे आयकनान प्रवादीचे आयकनान कोणी एकलो जिवंत जावन वचून तांच्या घरा बागल्यार वचून मेल्ले जावन रावन सांगल्यार मात बियान कांपोन आयकतीत कळ्ळें आनी ताका अब्राहम म्हणटा जर तर ते याजकांक प्रवाद्यांक आयकनात देवाचें उतर आयकनात जिवंत जावन कोणी गेलो जाल्यार तांकां ते आयकनात बियान मेल्ले म्हूण कांय बियान एक दुसऱ्या बियान आयकतीत कळ्ळें की मागीर काबाड भितर बसतीत बागलां घालून देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांव एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें सगळ्या संवसारांत तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दितल्यात मदर तेरेसा आसली न्ही मदर तेरेसा आसली न्ही आसली की ना खंय आसली आफ्रिकान की अमेरिकान हां इंडियन आसली खंय ती कलकत्तान मंगळूर आयिल्ली की आयिल्ली गोळी केंद्र आसा पळय मंगळ ज्योती आनी तिणेन ते ब्लेस केलें आयिल्ली ती म्हणजे मोगाच्या बाबडीन पळया ही मदर तेरेसा तिने क्रिस्तांव समात मोग केलोय पळया सांगा म्हाका विचारलें तूं क्रिस्तांव सो गी हां पवित्र स्थान काणयलां गी तुका मात्र हांव म्हज्या आश्रमांत काणयता म्हळें ना कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान म्हळ्यार तो क्रिस्तांव जावं दी ना क्रिस्तांव जावं दी दादलो जावं दी स्त्री जावं दी बरो जावं दी पत्की जावं दी कोणी जावं दी तसो मोग केल्ल्यान आमी सोम्याचे सीस म्हूण दाखोवन दिता हांव देखून तिने सगळ्यांचो मोग केलो कोडकारांचो आंधळ्यांचो पांगळ्यांचो आनी आरमारल्यांचो आनी प्रदवाऱ्यांचो अनाथांचो निर्गातिकांचो भुरग्यांचो सुखान गेल्ल्यांचो सगळ्यांचो मोग केलो देखून सगळ्या संवसारार तिने सोम्याचो मोग परगट केलो सोम्याक ती साक्ष जाली देखून तिका कितें म्हूण आपयलें लोकांनी कितें म्हूण आपयलें अय्यो तिच्या नांवांतच आसा मादर आवय पळया कश्ट तेल्या लोकांची आवय म्हूण परगट केलें आवय मदर तेरेसा आवय कोणाक तें भाग मेळत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कित्याक तें तिका नांव आपयलें कित्याक तिका शांती रत्न नोबेल प्रशस्ती मेळ्ळी कित्याक तिने सगळ्यांचो मोग केलो एकल्या पत्रकारान विचारलें म्हाका 1 लाख रुपया दिल्यार हांव ही सेवा बिलकुल करतो नासलो ती म्हणाली म्हाका 5 लाख दिल्यार हांव ही सेवा करची ना पण हांव ही पुंख्याक करता धर्माक करता कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशा थंय हांव कोणाक पळयता क्रिस्ताक पळयता सोम्याक पळयता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दितल्यात म्हजे सीस म्हूण सगळ्या जनांगाक कळी जातलें आज हें सापोवणें म्हाका तुका मेळ्ळां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी कितें करूंक जाय एकामेकाची मासां खावंक जाय कितें करूंक जाय एकामेकाचो मोग करूंक म्हळ्यार आतां पोर भायर गेल्या उपरांत सगळें पटलून धरचें गी सगळ्यांचें कशें मोग करचो म्हळ्यार कितें गरजे पावचें सेवा करचो मोग मस्तून मनयसो आसा हिब्रू ग्रीक भाशेंत हिरोस म्हणटात हिरोस म्हळ्यार अभिमनान म्हणजे देशा खातीर ताचे खातीर मोग आसा देश प्रेम आसा म्हणून पळय तो मोग दाखोवचो हिरोस फिलियोस म्हण आसा इश्टा खातीर मोग कळ्ळें गी रोमॅन्टीक मोग आसा ताच्या उपरांत आगापे म्हण आसा मोग आगापे म्हळ्यार एकामेका खातीर जीव दिवचो तसलो संपूर्ण सॅक्रिफिशियल लव म्हणटात सोम्यान केल्लो तसो मोग संपूर्ण दिवचो थोडे फावटी आमी कितें करता आमचे थंय नमो मोग आसा फायद्याचो मोग म्हळ्यार फायदो मेळटा म्हणसर मात मोग करचो माय तूं म्हजी भांगर माय तूं म्हजी आवय माय त्या माय हे माय ओके सिंगल माय जागो आसा न्ही 60 जागो आसा मायन्स आनी मायन सायन गेल्या उपरांत थंयतन म्हातारी आयली बळे तुजें दुयें करसूं जायना तुका हांगाच पडोन मेल्या मागीर पण तो बळे फायद्याचो थोडे फावटी स्वार्थाचो मोग आसता स्वार्थ कळ्ळें गे स्वार्थ ताणें म्हजे कडेन मात उलयचें आनी कडेन उलयचो म्हाका मात दिचें ताका दी नजो अशें स्वार्थ फ्रेंडशिपांत आसता ठीक आहे मस्त फ्रेंड्स आसतना ताणें म्हजे कडेन मात क्लोज जायचें आनी एकले उलयचो आनी एकले उलय तशें आसता प्रॉमीस बरो काणूचें आसा ताजेर उलयचो ताजेर वचून नजो अशें स्वार्थी मोग फायद्याचो मोग
थोडे बडी थोड्या गांवांनी म्हणचे आसा बायले कोण आळे हांव म्हजे सोडून तुवें कितें भायर वचूंक नजो म्हजे उठून तेजे ताचे उलो नजो ताचे उलो नजो आसड उलो म्हणचे आसा बायलेन गोवाक म्हणचे आसा गोवान बायले म्हणचे आसा तशें जायना तशें ना जाल्यार बांदपासाचो मोगता जाता बांदपासाचो स्वार्थी मोग जाता मोग म्हळ्यार मोगांत बांदपास नात मोगांत कंडिशनां नात मोगांत कंडिशनां नात मोगांत बांदपास नात मोगांत कितें आसा संपूर्ण बरवसो आसा मोगांत संपूर्ण पातयेनी आसा मोगांत संपूर्ण विस्वास आसा मोगांत असलो मोग म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कंडिशन असो मोग न्ही स्वार्थी मोग न्ही फायद्याचो मोग न्ही आपलेसपणाचो मोग न्ही असलो मोग कपटीपणाचो मोग न्ही मुखार बेसांव मोगून फाटल्यान कोटोवचे मोग आसतात न्ही गे तसलो मोग न्ही मुखार पुताव म्हणून फाटल्यान गाडी दिवचो तसलो मोगी न्ही तो कपटी मोग तसलो मोग न्ही निस्वार्थी मोग सोम्या स्वागापे जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान रावसाय आनी तूं कांयच फायदो ना कांयच स्वार्थ ना कांयच कंडिशनां नात असलो मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे सीस म्हणून दाखोवन दितेल्यात मदर तेरेजान तसलोच मोग केलो मदर तेरेजान म्हणो ना तुमी हांव तुमचो मोग करता तुमी म्हाका इतले दिया म्हाका तुमी म्हाका हें करा तें करा कांय म्हणना मदर तेरेजान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलो मोग करूंक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता देखून कडी बरदोळे दामपी आमी खंयच्या नमुनेचो मोग करना साव खाली आमचो मोग केल्ल्याचो मात मोग करता गे म्हज्या कुटुंबाच्याचो मात मोग करता गरजेवंतचो मोग करता फायद्याचो मोग कंडिशनाचो मोग वा अबलेशपणाचो मोग स्वार्थी मोग कपटीपण मोग कसलो मोग जेजू बरी अगापे त्याग सॅक्रिफायसाचो मोग म्हणजे तें आसा नंतर समयाची कृपा मागया असलो मोग रुता करूंक जाय असची कृपे दिनी मिसाच्या बलिदान वेळार मागून घेवया आमेन उबी रावया तरी एका देवा त्या सुलाम सभा वतू सारया सगळी सांगता सतमंता देवाक सर्वदेवरा बापाक सर्गांनी भितर रचनाराक ताचे केल्यास पुताक आमच्या समयाक जो पवित्रात्म्या वरवीं गरबे संभोवलो हांव कार्मरी येतान बोलो 5 फिला ताका घालताने कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सरकार सोडलो सर्वदेव दादेवाच्या उजव्या बसला एक तांचवी आनी वेल्ल्यान दिमर्सिबी करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक सभे भक्तां सेकता पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवितान हेच आमच्या बरवतान विश्वासान पातयेन तरी एका देवा लागीं आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा उबारया महिमेवन देवा पवित्र सभेच्या समेस्त धार्मीक फुडाऱ्यांचेर तुजे बेसांव घालून तुजे महिमेवरीत राज्य ह्या संवसारांत प्रगट करच्या तांकां तुजे दैवीक कृपेन बर म्हूण मागता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर फावो ती योजना रुपीत करूंक आनी समाजाच्या सर्व धर्माच्या लोकांक समान रितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता समेस्त प्रायवंतांचेर आनी पिडेस्तांचेर तुजे बेसांव घालून तांच्या कश्टा दुखान तुज्या मोगाचो सांगात दिवन भावार्थान सर्व सोसूंक आनी भावार्थान तीर रावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हूण मागता आमच्या कुटुंबान दोसच्या सर्व कश्टा दुखान तुज्या मोगाचो सांगात दिवन भावार्थान सर्व सोसूंक आनी भावार्थान तीर रावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हूण मागता मिसांव गांवांनी सुवार्ता बरगडच्या सर्व मिशनरीक तुका समर्पण दिताना तांच्या कश्टा दुखान धैर्यान भरून देवाच्या महिमेवंत राज्या खातीर सुसूंक कृपा दी म्हूण मागता येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ले आमी समेस्तांनी जिविताच्या कश्टा दुखान धैर्य सांडी नासतना देवाचे महिमेचेर दिश्ट घालून बरवशान जिवंक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता गडी बरदोळे दामपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो सुगडा आज काडया तांचे बसोवता आमी मागया मोग मेळना त्या सर्व भाव भयणी बसोवता आमी मागया स्वार्थी अबलेशी कपटी मोगा वरवीं कस्तेल्या भाव भयणी बसोत मागया असलो मोग करतेल्या भाव भयणींनी निस्वार्थपणाचो मोग करचें बरें काळीज तांचे रस दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुज्या पुतान जसो तुवें तसो मोग केलोय तशेंच ताणें आमचो मोग केलो आनी त्याच मोगान एकामेका थंय जिवंकूच ताणें उलो दिलो शमेच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मोगाचें करून ताका खरें साक्षी जावंक जायची कृपा
दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणीक जमा करून पुरशां वारी. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काळीको गे बापा मोगाच्यो. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान हाडून आयल्या काणीको गे बापा मोगाच्यो. मोगान तुवें आमकां दिले सगळे आमचे वाटून तुमच्या दुबळ्या मोदे सगळ्यां सम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणीको गे बापा मोगाच्यो. बुद्धीपणान आमी येता वायन मुंडो पेटून दिता सर्वोस आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. भक्तीपणान आमी येता वायन मुंडो पेटून दिता सर्वोस आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणीको गे बापा मोगाच्यो. मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणीको गे बापा मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या पवित्रच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी सर्गार पावच्या दिस आमकां तुजी खास पर्ज करून तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केली. हे वेदे भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत आमकां महिमा मेळ्ळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन सर्व मनशांच्या दोळ्या मुखार तुजी सगळीत पवित्रताय फांकूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो. ओ काही दोनी तीसो आनी आमच्या फायद्यासो
पण अदेक करून या उत्तम काळान तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी वरत्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेदना ताच्या परम यज्ञान आज्ञा यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेदवा आपूण करुयास खरी वेदी आनी बलिदान असो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर्ण, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो, उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची भोव पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. सगळो आमचो मोग समेचे कुडी रक्ता समर्पिया, सगळो आमचो खोटो मोग पवित्र मोगान बदलोवन दी म्हूण मागया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान ससंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तूं आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया, Gesù melo, Gesù जिवंत झाला, Gesù नव्याने बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून सोडून हिची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमकां समेस्त पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारिल्ली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ सौदव आमचो पप्पा सेवा, पिटर पौल आमचे गवडी बापा आनी सगळ्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इस्तगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती ती सपोती बगे वंजूजे बगे वंदरम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरून सुमयासारको मोग आमच्या काळजांनी रुता जावंक देवा स्वादार मागून सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इसलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशड्यांतले आमकां निवार. दे करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेचो क्रिस्ताचे येणे बुरवशाना तरेकतल्या आमकां तुजे उदाक कुळतीने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जे तेने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयल्ली. जसो बापान आपणाचो मोग केल्ली तशें ताणें आमचो मोग केल्ली. आमी एकामेकाच्या मोगांत जिवन ताचे पाटलावदार म्हूण आमी संवसाराक कळीत करूंक आपोवणी दितात. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर म्हणजे बाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या कासोत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. म्हाका तुमी काम दिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेम दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सभे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे घरे फाटलाव दसाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेम दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. प्रितुमेचे रूस तिचे मीठ तुमी ताचे सरी जाल्ली तुमची जावची न्ही. बरेपण बरे मोन दाखोवन पुत्रा करणारी भांडवल मोजो संतोष सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेम दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाका तुमी केले. प्रार्थुया. भौमगळ बापा आमच्या देवा
संसार सोडून महिमेवन जावच्या आदीं जेजून आमकां प्रिते मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीत मेन्नातलेल्या मोगाची कुणां कशी आपली खूड आनी रगत आमचें खाणांनी पिवन जावन दवरली. ह्या प्रिते मोगाच्या जेवणा वांटो घेवन जेजूचे आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण वळखून आमी दुका दिन वाचताव आनी ताच्या काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण आनी करण्यांनी दाखोवंक आमी आतां घरा वेताव. हो आमचो मोग पळोवन आमच्या भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सीता तुका मोरिये पूर्णिता तुका राणिये. परसिता पूर्णिता मोरिये सदा तुझे नाव. मोगळा वै तुझा नासा सदा सामची जतन घेता. कस्तर बारा सांभाळ वता पक्या सरका पडता घेता. सीता तुख मोरिये पूर्णिता तुख राणिये. सीता पूर्णिता मोरिये सदा तुझे नाव. मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी वांका. भक्तीन मी सनवाटी दिसल्या तुमकां समेस्त अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आमी तुमचे बसून मागता तुमी आमचे बसून मागा म्हणून विनंती करता. सगळीं सांगाता म्हणया भगवंत कृष्णाचे कृपेन हिरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. समेस्त देव बरें करूं. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविन हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.